बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यास्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. सर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूच्या भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोवंक आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां करूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोवंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर. कोवीड दुयेंस तांचे सुशिल्लें पयस दवर आनीक सगळ्यो आडखुळ्यो तूं तांच्यो मेकळ्यो करून दी. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 26 मार्चाची 2021. हांव सोजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जुवां ओवेसवर 3 वोड आमकां 28 कितें सांगता, हांव क्रिस्त न्हय पूण क्रिस्ताच्या मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला, जेजूच्या मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. तर जायत्या सुवातांचेर आमगेलो सांत सोंज्यांव जेजूच्या पयलो येयलो. कित्याक धाडलो देवान? वचो आन्सर थिंगा आहा. मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला. कित्याक मुखार वचूंक? की लोकांच्यो वाटो मोना लोकांक सांगपाक बोदले, वायट सोडाय आनीक सारक्या मार्गार बरें जिवीत धाम आदाम्यांत मांडून जिवीत तुमचें जियेयाय आनीक घोडये प्रवचणूय केलें आसतलें की सोडोम गोमोरा मारे हेजे युट्यूबाचेर सोडोम एन गोमोरा तेजें कितको निसणटण जालें तें चोय. मागीर आमगेलो आनीक एक प्रोफेट आहा, निनेवे गेलो तो, तेगेलें युट्यूबाचेर मानसुये, तेका 3 दिसांनी मासळेन पोठान दवरलो जोना म्हणून. मागीर तो निनेवेक वचोन आख्खें निनेवे शार देवाचे कास्तिंतुलें सालवार जालें. तर हे भाशेन जॉन द बॅप्टिस्ट म्हळ्यार सोंजवान हे भाशेन प्रवचन लोकांक केलो आसतलें की जेजू येवपाचो जाला, देवाचो पूत येवपाचो जाला, आमचो सोमी आमचो सोरवोंडार येवपाचो जाला, तेका लागून तुमी जिवीत बदलात. पूण आतां सोंज्यांवाक आमी दुसरोच आकार दिला. सोंज्यां म्हळ्यार बेबदिकाय आनीक लोफरपणां, टायट जावपाचें, बुचभर पिवपाचें, हें जालां आमगेलें. सांजवान अशें करूं ना. सांजवान सांगलोलें देवाचें राज येवपाचें जालां संवसारांत आनी हें सांगपा लागून देवान रोसनार बापान सांजुवांक संवसारांत घायलो. आनीक सांजुवांच्या फाटल्यान आनीक प्रोफेट कोण येयलो ना. कित्याक देवान पडे मनशांक सांगपाचो प्लान आसलोलो सांजुवांच्या उद्देशी, तो देवान सुफळ केलो, शांती पावयलो. आनीक सांजुवां निमाणो आमगेलो प्रोफेट. ओल्ड टेस्टामेंटांत चोय सांजुवां निमाणो प्रोफेट आनी सांजुवां फाटल्यान कोण येयलो ना आनी येवपाक गरज ना. कित्याक गरज आहा? जेजू हाडल्या प्रोफेट येवपाक गरज आहा ना. जें सांगपा आसलोलें जेजून सांगिलें आनी तुमकां हेर मनीस माताय त्यो फोटी माताय. सांजुवाच्या फाटल्यान प्रोफेटाची गरज ना.
सांजेवाच्या फाटल्यान देव खुद मनीस जावन संवसारांत येयलो. तुमी हिंगा थिंगा कोण टॉम डिक एंड हॅरी वा कावन्सिलर त्याच कावन्सिलरा बोली वचपाची गरज ना. देवान आनी कोणा धाडलोले न्हय. कितें वचपाचें? गोंयकारांक वो कावन्सिलर आहा, तो हिलर आहा, तो प्रिचर आहा, कितें वचपाचें? हे कोण सांजवाऊ तांकां देवान धाडल्याय. देवान धाडपाची आनीक मनीस गरज ना. तुमकां आनीक कसलीच तुमकां आनीक शिकवण दिवपाची गरज ना. सगळें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलो आहा. तुमी हिंगा थिंगा धांवन कित्याक तुमगेलो भेजो पेड्ड्यार कोताय, दुयेंस कित्याक वाडून घेताय तुमी? तुमकां हो बायबल तुमगे हातीं आहा, आतां लॅपटॉपाचेर, आतां मोबायलांचेरय आहा. वचून हो एप, कोंकणी एप, पवित्र पुस्तकां एप हांवें मोबायलाचेर डावनलोड केला आनी तो चोय हांव वाचिता. हो चोय मुखार दवरलो आहा एक मोबायल. तर इतलें सोंपें जालां. आमच्या हातींत देवाचें उतर आहा. आतां बोडसान आहा, मोबायल बोडसान घाताय. 24 वर आमचे बारबर भोंवता तो, पूण कितें फायदो आहा? आमी तेका सोडून हिंगा थिंगा हेगे खबर काडूं, तो कितें सांगत कामो चोवपा, तो कितें वड दिता कामो चोवपा, मागीर तुमकां हाल्स वड दिताय, तुमकां होणां उडयताय लोक. हे सगळे फाल्स मनीस पळय आहाय, फोंडां उडोवपा मनीस आहाय. आमी तुमकां बरी देख दिताय म्हणून हे सगळे नाटक, हे फकांड, हे सगळे देंवसार लुसिफेर. ते लुसिफेर जेजून सांगेल आपल्याच्या नांवान जायते येतले. ते सगळे चोर, नागोवणे, आशेचे. लोकांगे पयस रोजड्या घाराको धांवताय लोकां गेल्या. कित्याक पावंड्स मेळटाय मग हिंगा UK देखून. लोकांक सांग न्हय, अरे म्हाका घाराको कित्याक येवपाचें? कित्याक घाराक वचपाचें लोकां गेल्या? तूं कितें पिद्रेलू थिंग तेंगे कितें टॉयलेट बांदूं वयता, कितें बांदूं वयता? घाराक वचपाक कित्याक जाय? उतर बायबलाचेर आहा. तूं लोकांक सांग मरे, ना सांगाय मुगो. कोण सिस्टर म्हणटाय त्यो? हो रोजरा आपयत मग थिंग धांवताय, तें रोजरा आपयत मग थिंग धांवताय आनी चल पयशांची आस. वयलें नांव ब्रादर आनी सिस्टर आनी प्रिचर आनी कोण हे आतां कावन्सिलर म्हूण बसले ते सगळे फोटींग, चोर, नागोवणे जेजून मुलटे भाशेन. तेंगे मेज जेजून पत्ती मारली देव मंदिरांत चुये. कित्याक हे सगळे फकाण करूं भायर सरले जेजूच्या नांवान. कातोलीक म्हणटाय ते फकाण कोताय. तेका लागून इगोजिमा सांगताय ब्रादर प्रिचर कांय आयक नाका. हे दोंगी सगळे हे सगळे लोकांक होणां उडयताय. तेका लागून इगोजिमा ते पाद्री सांगताय हे कोण ब्रादर प्रिचर मग कोण भायर सरल्याय, हे कावन्सिलर तेंगेर तेंचे बोली वच नाकाय म्हणून. ते इलिगल म्हणून. ते तुमकां आनी होणां उडयताय. तेंचे बोले गेल्यार तुमी बेगीन मोत्ताय. सांज जुवांवाच्या फाटल्यान देवाचो पूत जेजू देव खुद देव संवसारांत येयलो. आनीक जेजूच्या उपरांत संदेश दिवपाचो मनशांक कोणाची गरज ना. देवाक गरज ना संवसारांत आनी कोणाकूय धाडूंक देवाचो संदेश दिवपाक गरज ना. निमणी गरज आसलो म्हणटा ती सांज जुवांवाची, सोंज्याव. तेजे फाटल्यान देव खुद येयलो संवसारांत मनीस जायन. कित्याक लोक आयकना जालो. कोणाचे बोले वचपाची गरज ना आमकां कातोलिकांक. फोनाचें काम जाता. आनी तेंय जाल्यार हे कोडे फोटींग मनशां फोन मानाकाय. तुमी आनी होणां बुडोवपाचीं. मुगेलें तुमकां तर फर्स्ट टायम चॅनलाचेर येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शन वसाय व्हिडिओ काबात्री आनी 5-10 मिनटांन तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं, जेजूचे भाशेन जातलीं. आनीक मागीर जेजूचे भाशेनूच आमी काम करपाचें. मुगेले हेर व्हिडिओ चॅक कोरे, सगळे बरयलो आहा, डिस्क्रिप्शनां बरयलो आहा, सगळें कोरे. 5-10 मिनटांनी पुरो, 5-10 मिनटांनी तूं पवित्र जातलो पुरो. आनी सुबेज टायम नाका. हें फकत कातोलिकांक हा. हेरां पवित्र कातोलीक जातो जाल्यार जाय तो मुखार तुवें वचपा जाय. तें मागीर मुगे व्हिडिओन चुये. जेजूचे फाटल्यान पळय येयले ते सगळे
चोर नागोणे बुरयलो हा जेजून म्हज्या नांवान येतले आनी कोणा येवपाक गरज ना आतां कोणा कडेन बायबला उद्देशी विचारपाक वचपाक गरज ना वळ विचारपाक गरज ना कित्याक बायबलाचें सगळें आहा तें म्हणल्यार तुगेलें काम जाता पुरो धांवलें भोंवलें आनीक नाचलें आनीक पुरो केलें तें आनी नाका बंद कोरे कातोलिकां तुमकां एक पयशाचो फायदो जावपाचो ना पूण तुमचें निसणटोन पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तुमचें जिवीत आनीक तेंच पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तुमी मोत्तलीं जेजूचे फाटल्यान कोणाच्या बोलेर वचपाची आमकां गरज ना जेजूचे फाटल्यान देवान कोणाक धाडलेलो ना जेजूचे फाटल्यान सगल्यांनी जेजू जायन सगल्यांनी जेजूचे भाशेन पवित्र रावन अजापा मिलाग्र करपाच्यो जो मनीस अजापा मिलाग्र कोनाय ताका सोड्याय तो फकाण वेस्ट जो मनशा कडेन अजापा मिलाग्र जायनाय तो ब्रादर प्रिचर और सिस्टर कोण बसलो आहा सिस्टर आनी कोण ब्रादर और प्रिचर और हें कोण कावन्सिलर मात घराको बसलो आहाय तांकां सगळ्यांक सोड्याय ते मिठा मारपाचें ते तो जिवीत बोदले नाय तांको तो अजापा मिलाग्र करून ते शिंकनाय तांको तो जायना ते पवित्र कातोलीक जायनाय जाल्यार तेंचे निसणटो तेचे खोटा तेंगेल्यो सगल्यो फामिलीक ते पिश्यां काडून सगळें सुण्या भाशी मरपाचें आतां ब्रेक मारे पुरो नाजाल्यार देंवचार तुमकां घोडये दुसरे वराक बरयलो हा बायबलाचे गुगलाचे मानसुये तुगेले दुसरे वराक कांयच तुज्यान सांगोंक जायना दुसरे वराक कितें जाता म्हणून दुसरे वराक नेक्स्ट आवर हांव तुमकां सांगतालो सकाळीं उठपाक तुमगे गॅरंटी ना म्हणून आतां सारकें लेटस्ट बायबलाचेर म्हाका वळ मेळटी जावन आसा दुसरे वराक मानचुये तुमी मानचुये गुगलाचेर दुसरे वराक तुजी गॅरंटी ना तूं केदोय एक्सिडेंट जायन मरतलो केदोय एटॅक येवन पॅरलायज जायन गोटी जायन आसतलो वेजिटेबल जातलो कांय गॅरंटी ना तुजी दुसऱ्या वराक फाल्यां सोडे खबर सारकें क्लियर करता तुमकां हांव म्हाका जाय तेदो येतलो तुका जाय तेदो आपण पवित्र जातलो म्हाका जाय तेदो जातलो भुरग्यां जाय तेदो जातलो भुरग्यांक काजर जातरी भुरगीं कामां लागोतरी ना जाल्यार हांव मुगे कॉलेज काबां जातरी हांव काजर जातरी पवित्र जातलो सगळें सोडे तुमगे दुसरी वराक गॅरंटी ना दुसरी वराची तुमगेले प्लान सगळे मिठा मारे एक देखून प्लान तुमगेलो सुफोळ जावपाचो ना हिंगा थिंगा धांवपाचें बंद कोरे आमकां आनीक देवान प्रॉफेट धाडपाची गरज ना कित्याक वचो आमचो निमाणो प्रॉफेट सुजांव 29:31 वयर तावन येता तो सगळ्यांक व्हडतो प्रितुमेंतलीं उपजतात तीं प्रितुमेची आनीक तांचे उलोवणें प्रितुमेचें स्वर्गार तावन येता तो सगळ्यांक व्हडतो आपणें देखलां आनीक आयकलां ताची तो साक्षी दिता तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात पुताचेर बावाट दवरतात तांचे सगळें सासनीक जिवीत आसा पुताक कालती जावंक कबूल नात तीं जिवीत भोगूंक पावची नात पूण देवाचो क्रोध तांचे माथ्यार आसा वायट ना जाल्यार एक बुरयल तें आच्या पुताक खालती जावंक कबूल ना तीं म्हणल्यार वायट मनीस हेजो अर्थ म्हणल्यार पातकांत आहाय तीं दुसरे भाशेन म्हणल्यार सगळीं कातोलिकां 99.99%
गोंयची दवर तूं इंग्लीश दवर भायली दवर हुंचे भाशेन उलोवपाची दवर सगळीं कातोलिकां देव कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा क्रोध म्हळ्यार इंग्लिशीन कितें बरयलें तेंय सांगत तुमकां नेणारपण चड जालां कातोलिकां मदें दुसरें पिशां काडपाक भोंवताय होंडा उडोवपाक भोंवताय आपण आपल्यागे घर नळे आसतना दुसऱ्यागे घराचे फातर मारून भोंवताय रथ क्रोध म्हळ्यार रथ देवाचो राग क्रोध म्हणटाय तें तुमी जाणाय लुसिफेरा कितें केलें तें तुमी जाणाय नाजाल्यार चोय गुगला वचोन चोय लुसिफेरा देवाक कित्याक शेवटिलो उज्यांत हो इफेर ताका कित्याक तयार करून दिलें तें चोय आनीक जो मनीस पुताक खालती जायना जावंक कबूल ना ती जिवीत भोगूंक पावची नात ती इफेरनात लासतलींत संवसारांतूय जिवीत भोगूंक पावची नात पिशाचे सुण्याचे भाशेन जियेतलीं चोय संवसारांत तुका हुंच कंट्री जाय ते कंट्री नांव मारे आनी पर्संटेज चोय कितू लोक डिप्रेशनाक गेलो आहा ते कंट्रीन कितू एबॉर्शन आहा ते कंट्रीन कितू गे मॅरेज जाताय ते कंट्री केसो रूल लिगल केल्याय ते कंट्री कोणा हात कातोताय बोट कातोताय कसलें पातो केले चोय सगळें मारे मेळटा आतां तुमी सोंशाचे भाशेन कानाचे हाडून तुमच्या जिवाची तशें आत्म्याची वाट लायनाकाय तशेंच तुमच्या भुरग्यांची आनी गोऱ्याब्याची वाट लायनाकाय येता ती पिळगी तुमची सारकी पिशाचे सुण्याचे भाशेनूय जियेतली जशें रूख तशींच ताजीं फळां आनी तेंच बी पोत्तून गायले जाल्यार तेशीं जातलीं फळां पाडूच तर तुमगेलो गोराबो पाडूच जातलो पिळगेचे पिळगेक जे मेरेन तुमी आज तुमगेलें जिवीत बदलनाय जिवीत नवसर नाय पातकांची दूख धरनाय तुमी आतां निमाण शुक्रारा वयतलीं ओड्ड्याचेर हात मारतलीं थोडीं रोण दाखयतलीं तोंडा चोयल्यार सारकीं बार आजलें दिसताय होरेंच देवाचो मोग जेजून कोयस सोंसल्याय ते तेंगे काळजां हाय दिसताय सारकी काकूट दिसता चोवपाक आनी मागीर तुमी देवा सांगताय देवा काकूट म्हजी कर काकूट करून दाखय आमी काकुटीन जियेनाय आतां आमी कुरपेन जियेताय देवा गेले कुरपा म्हळ्यार मोग एक काकूट 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 म्हणपाची भोंद कोराय ओके निमाण शुक्रारा एक दीस तुमी उगडास कोताय ओके जेजूच्या कुश्टांचो ओर निमाण सोनवाराक कोताय ओके बरें आहा म्हूण तूं इगरोज मातेन हो फकत दोळ्यां कडेन हाडपाक आमकां ही घोडणी घडलोली ती दोळ्यां कडेन हाडपाक इगरोज मातेन आमकां एक देणें एक बाग ओर एक ही पद्दत आमकां दवरलेली आहा ती करया पूण खरेंच तुमी तें तुमी हें म्हणून खरेंच तोंडान म्हणटाय तें स्वत म्हणून मानून घेनाकाय मुडाय बेश्टें तोंडान म्हणपा जाय मुडाय पूण काकूट कर म्हणटाय तें उतर थिंगा सोडय मुडाय काबार कोराय काकूट म्हणलें तुमी देवाक कितलें सांगिल्लें देवा काकूट म्हजी कर कांय मेळपाना तुमकां आतां हो संवसार काकुटीचे जियेना काकुटीचे पळे लोक जियेता तो सगलो पातकी पवित्र पळे कातोलीक आहा तो देवाचे कुरपेचे जियेता देवाच्या मोगान जियेता जेजूचे भाशेनूच जियेता आनीक ताका दुसरें उतर ना पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा जो मनीस वायट तो देवाचे कुरपेंतलो भायर पडटा देवाची कुरपा तेजेर येयना कित्याक ते खुद मनशान आपल्याक देवाच्या सुरशिल्लो पयस दवरला देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा कोण जावं ती भुरगीं जावं कोण जावं वडील जावं जाणटे जावं ओर सारकें पिकलें जावं देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा पुता खालती जावंक कबूल नात ती जिवीत भोगूंक पावची नात
देवाच्या राज्यांत म्हळ्यार देवाचे कुरपेंत वायट येयना. कितको येतोलें? काळूक तुम्ही बट्टन मारलो लायटीचो नपयत जाता. ते भाशेन वायट मनशां सगळीं वायट भोगताय. कित्याक मनशाची कूड देवान रचिल्या फकत पवित्र कातोलीक जावन जियेवपाक. तूं मातशें फेल जालो, तूं मातशें चुकलो जाल्यार तुजें निसणटोन बायबलाचेर बरयलो आहा चुये. मरण तुजें सारकें दाराच्या उमराचेर लाल येता तुका जीत मारपाक. तर आमी हें सगळें वायट सोडपा जाय. आमकां सारको जेजू सारको उगटापे सांगता. सारकें सोंपें उतरांनी सांगिल्लें आमकां जेजून. एक कळ्ळें न्ही. जायते कळयेचेर जायते जाग्यांचेर बरयलो आहा. तो जेजू म्हणटा वयर तावन येता तो सगळ्यां वन ओडतो. प्रितुमेंतलीं उपजोतात तीं प्रितुमेंची आनीक तांचें उलोवणें प्रितुमेचें. तुमी तुमचें उलोवणें म्हळ्यार कितें? तुमकां हे सगळे तियात्रिस्ट, कांतोरिस्त आनीक कॉमेडियन आनीक हिंदी आनीक इंग्लीश कांतरां कोण जावं तो कसलो एंटरटेनमेंट जावं हें सगळें प्रितुमेचें आनीक तांचें उलोवणें प्रितुमेचें. तीं पवित्र जालो न्हय. तेंचेर वयर तावन पवित्र आत्मो तेंचेर येयलोलो ना. तीं देंवचाराचे गुलाम जालो हाय. आनीक तें पळय जें आयकोता तें तुज्या मतींत वेता. आनीक जशें एक बी किल्लोन तेजी रुपी जाता मागीर झाड जाता मागीर ती फळां दिता. ते भाशेन तूं पळय कितें आयकोता कानांनी दोळ्यांनी वायट पळयता दुसऱ्याक मनान शिराप घालता वायट चिंतता तेजें एक दीस व्हडलें झाड जातलें वायटाचें सगळें. आनी वायटाचें झाड तुज्या जिविताचो तुज्या गोऱ्याब्याचो तुमगेल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो घात घेता. ही ती पद्दत. कोणागे भुरगें डेलिव्हरीचें मेलें वो कोणागे माय मेली डेलिव्हरीचेर कोणाक गुन्यांव? देव मानना. जोण एकल्याचो गुन्यांव. जोण एकल्याची माय पायचो गुन्यांव. कित्याक मायन पायन ताका शिकोवंक न्हय. माय पायचो गुन्यांव म्हणल्यार जी काजाराचे साक्रामेंताचे भायर कुडीचो संबंद जोडटात तेका लागून भुरगें रोसता आनी मागीर तें अबॉर्शन कोत्तात हेंचो गुन्यांव. जंय एक पातोक आहा बारीक देखून पातोक जावं तें एक दीस व्हडलें जाता. जे परी इस्कलान भुरगीं पेन्सिलो रब्बर चोत्ताय घाराको मामा फुलोता तेणें तेगे बूक हाडलो रब्बर हाडली पेन्सील हाडली पेन हाडलें मागीर ते व्हडले चोर जाताय नागवण जाताय मागीर पोजोळपणां वयताय ड्रग्सां वयताय सगळें वाडोत वयता तें बी तें एक केसलें उतर घाल तें बी तें वायट घाल तूं नाजाल्यार बरें घाल. तूं वायट चोयता तुगेल्या जिविताचो विद्वास जाता. तूं जेजूचे भाशेन जियेता तुजें जिवीत पोरजोळत खुशाल भरीत आनंद भरीत तुगे जिवीत जाता. तर जें तूं आपणायता तें तूं भोगिता आनी ते भाशेन तुजो घोरायबो जाता. तुजो घोराबोय ते तुजेच भाशेन जाता. तर हेका प्रितुमेची म्हणटाय. तर आमकां वयर तावन येता तो पवित्र आत्मो आमी आपणावपा जावो आनी तो आपणावपाक सगळ्यांची पातकां भोगसून वायट जिवीत सोडून ताचेर दूख दवरून आमी तें फावो करपा आमी तो मेळोवन घेवपाचो पवित्र आत्मो. स्वर्गार जावन येता तो सगळ्यांक व्हडचो. तर तुमकां मनीस सांगता तुका हे सोरपा माल म्हणून तुजें वायट येयलें तुवें शेजऱ्यां दुखयलीं सोयऱ्यां दुखयलीं म्हणून तुजें वायट येयलें आनीक कितें जालें म्हणून तुजें वायट येयलें सगळें सोडय जेजून सगळें भोगशिलें.
आनी ह्यो मोनजात्यो हो सोरोप आनी तेका लागून तुजेर वायट येयलें म्हणटा ती फोकाणां. हे आमगेले कावन्सिलरान खुद कातोलीक कावन्सिलरान सांगलोली खबर तुमकां सांगोता ही. तुवें सोरपा मारलो म्हणून तेणें एकट्याक सांगिल्लें. व्हडलो कावन्सिलर गोंयचो, चडसो गोंयचो सोगोट लोक तेका वळखता. कातोलीक. तेणें हे मनशाक सांगिल्लें की तुज्या गोऱ्याब्याचेर वायट येयलां, भुरग्यांची दुयेंसां तुज्यान काडपाक जायनाय, हें तुजें सगळें वायट येयलां तें तुवें घरांत सोरपाक मारलोलो म्हणून. येसोले आमगेले कातोलीक कावन्सिलर ब्रादर सिस्टर प्रिचर जालो आहाय. हे सारके विकाचो सोरोप म्हणटाय तेसोले. तर आमी गोंयकारांनी सारकें चतूर रावपाची गरज. तुमी लोकां कडेन एकोडे तेकोडे विचारून भोंवताय, आगो कोणू आहा गो, आमगे घरां बरी नाय मुगो, हें ना मुगो, तें ना मुगो, कोण आहा गो रोजार करपाचो, रोजारा वचपाचो. हें सगळें बोद कराय. ही पड विचारताय ती तेंगे जिवीत जनवरां भाशेन. कित्याक आमकां देवान एक एकले आपल्याचे भाशेन देवाचे भाशेन रचलें, पूण ती जिवीत आपल्याचें खुद आपल्याचें जिवीत जनवरां भाशेन करून घेताय. आमकां दुसऱ्याच्या आदारा वचपाची गरज ना. आमी दुसऱ्या आदार जावपाचो. जेजून सांगिलां चोय गुगलाचेर, हांव दुसऱ्यांक आदार करूंक आयला, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयला. न्हूय सेवा करून घेवपाक, पूण दुसऱ्यांची सेवा करपाक. आमी कातोलिकांनी दुसऱ्यांचे सेवक जावपाक जाय, दुसऱ्यांक प्रवचन करपाक जाय. दुसरीं कोण चुकलीं जाल्यार तांकां आमी मार्गार हाडून तांकां पवित्र करपाक जाय. ते हे भाशेन दर एक कातोलीक आमी पवित्र जावपाक जाय. स्वर्गार जावन येता तो सगळ्यां वचून व्हरचो. आमकां मनशांगेले आयकपाचें गरज ना. जेजू स्वर्गांतान येवन आमकां सगळें सांगून गेलो. तेजे उपरांत आनीक स्वर्गार सावन कोण येयलोलो ना. तर आनीक तुमकां कोणू कितें सांगोता स्वर्गार सावन हो येयलो तो येयलो, सगळीं फोकाणां खबर सोडय. ही सगळीं संवसाराचीं फोकाणां मनशांगेलीं. तुमकोडे हेच मानूं जायना तुमी आनीगे कोणागे कितें मॅसेज आयकून रावताय. तुमकोडे एक बायबल आहा तो तुमकोडे पाळूंक जायना. आनी कितें मॅसेज आयकून भोंवताय तुमी लोकां कडेन. स्वर्गार जावन येता तो सगळ्यां वन व्हरतो. आपणें देखलां आनीक आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तोरूय पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. दुसऱ्यां बोले धांवताय आमी. कावन्सिलर कोण आहा गो, रोजार खूंय जाता गो, रेतीर खूंय जाता गो. फामिलीचें म्हाजें आनी पाड निसोणटो वयल्यान. जेजू म्हणटा आपणें देखलां. आपण ओरों बागतावन रोचणार म्हज्या बापाचे बरोबर आसा. म्हजे भोगोयर म्हजे विणे कांयच रोचून येवंक ना. आनीक तुमी देवाची रोचणां हे मनीस त्या कावन्सिलर चोर पळय आहाय तेंचे बोले तुमी वयताय. जेजू म्हणटा आपण खूद येयला आनी खूद कितें करपा जाय तें आपण तुमकां सांगोता. आपणें देखलां आनीक आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तोरूय पूण आपण साक्षी दिता म्हूण जेजू. पूण कातोलिकांक कित्याक मानून घेना. कातोलिकांक येना म्हणटा खबर सोड. ती तुमी पवित्र कातोलीक जात्रेची तुमगे देखी उदेशी ती पवित्र जातलीं. कोणा पवित्र करून भोंवनाकाय, गरज ना. तुगेली देख, तुगेलो वावर, तुगेली चाल, तुगेलें उलोवप मनशां पुरो. तुमी रेब्यां रावन दुसऱ्या तुमी पवित्र तुमी दुसऱ्या कातोलीक करून भोंवनाकाय. तुमी पयलीं पवित्र जाय. कांय फायद ना कातोलीक करून. पवित्र जर तुमी जायनाय जाल्यार दुसऱ्या कातोलीक करून कितें मेळटा. ती मागीर तुमकां आनी शिराप घातली वयल्यान.
आमी कायली आनी तुमी आपल्या कातोलीक कोन्न उज्या उडयली म्हणून आतां तेंगेली फामिली तांकां मारूंक भोंवता कित्याक कातोलीक जायन तेणें फामिली कितें बरें केलां ती कोणू आसूं तेंगे फामिली तांकां जिती मारूंक भोंवता वो घरांतू भायर घायलें सोडून दिलें घरां आनी पांय दिनाका म्हूण सांगिलां तूं तर कातोलीक मनशा कडेन काजा जायनासतना तूं दुसरे धर्मा काज जाला कितें फायदा आहा तुवें तें कातोलीक केली आतां ती तोंड दाखयनाका म्हणटा आपल्यागे घरां कित्याक तुमी तेंगेलो धर्म सोडून ती कातोलीक जालें मग तेंकां तोंडाक घरां तोंड दाखयनाका म्हणटाय कित्याक तेणी फामिली कांय आदार केलो ना कातोलीक जायन कितें फायदा आहा आहलो थिंगा ती बरी आहलो म्हणटाय कातोलीक जातो जाल्यार जाल्यार तिका प्रॉब्लेम ना कित्याक त्या मनशा कडेन जो मनीस कातोलीक जाला आपल्या गेलें सोडून त्या कडेन अजापा मिलावऱ्यो करून जावपा जायो जाल्यार कितें फायदा आहा कातोलीक जायन मिठा मारपा सगळ्यांक कातोलीक कित्याक जावप मिसा कित्याक वचप कांय फायदो ना तुमी कितली मिसाय काय कितले कुमन्यांक घ्याय पिशांचे सुण्या भाशेन मेली चोय घरान खुद्द घरान अदर मान चोय जेजूची साक्षी आमी मानून घेया हिंगा बंद करया फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक कोऱ्यात आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादादी वाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियाण आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस तांचे सोरशिल्लें पयस कर सगल्यो आडकुळ्यो पळय कितें आसात भाटांच्यो और मेंबराच्या मदें सोयऱ्यांच्या मदें शेजाऱ्यांच्या मदें सगळीं दुर्गां मोडून सगळ्यां थंय तांचो मोग वाडूय आनी आडकुळ्यो सगल्यो तांच्यो सुटावे करून तांच्या फायद्याक जाता तशें कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर लंग्सांक उदक जालें तें हार्टाचें प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलें सुडलें ती आवड जालें ती पिश जालें ती मेंटल जालें ती भूल येलें ती भुरशेलें ती हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर जे मेंबर बिझनस करता तांचो बिझनस वाडय जी काम करतात तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जी नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर जांकां कंपनीन बसोवन दवरल्यात कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांचो पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडोवन सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.